अंकितान चिंचो मारली, अरे कितें जालें? अंकिता बेगीन बेगीन धांवन येयले. ओके, येयला हांव जमनीर पडला. आणि गायस खरें सांगून जेन्ना ह्यो शॉर्टन पडलो पळय आवाज आयलो हा सर 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 करून म्हाका जाल्यार आजनेर म्हणटात तेका. आजनेर म्हणटात पळय ती, ते आजनेर सारकी कडक. वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशे आसात तुमी? आनी देवाच्या कृपेन सगळी बरी आहा म्हणून मागता. आनी मेन म्हणटा ते आमी काल व्लॉग घालूंक ना. कित्याक घालूंक ना खबर आसा? म्हाज्या वांगडा आनी अंकिता वांगडा एक हॉरर हे जालो सारको, हॉरर एक्सपिरियन्स. आमी सदींच म्हणटाले भूत आनी हें तें कितें 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 म्हणटाले, बट एक्सपिरियन्स केलो आमी आनी इट वॉज रियली डेंजरस. आजनेर म्हणटात तेका. आजनेर म्हणटात पळय ती, ते आजनेर सारकी कडक. आनी कितें तुमकां सांगू, सो सांगता तुमकां कितें जालें तें. आमकां सेलिब्रिटीन कॉल केल्लो की कला अकॅडमीन कितें तरी आसा म्हणून स्टॉल्स घातल्या म्हणून. सो आमी कितें केली, म्हाका एक काम आसलें, पर्सनल काम आसलें, म्हणजे म्हाज्या RXचे म्हाका कितें तरी एसेसरीज हाडपाक मडगांव गेल्लो हांव. ओके, आनी येता आसतना हांवें ते कलेक्ट केले आनी कला अकॅडमीन गेलो. मागीर म्हाका थंयसर इतलें कांय बरें मेळोंक ना, कळ्ळें तुमकां. इतले बरे स्टॉल्स बीस कांय नासले म्हणून हांवें चड हें करूंक ना. बेगीन भायर सरलो. कित्याक म्हणलें आयज आपणा कडेन घरा कडेन कांय खावपाक जावचें ना. आनी दीसभर भरलेली न्हू, मोबायल ऑलमोस्ट डॅड आसलो. आनी केन्नाच तुमकांय पासून सांगता की तुमी जेन्नाय भायर सरता मोबायल बंद पडासर केन्ना रावनाका. एमर्जन्सीक तुमचो मोबायलूच तुमकां कामाक येता न्हू. सारकें. आनी जालें आमी बरे रेस्टॉरंटान बीन जेयली बीन. आनी 11:30 कितें जाली आमकां पणजे आमकां 11:30 जाल्ली सारकी रातची. आनी भायर सरली आमी आनी म्हटलें तेवटेन म्हापशेसून पोरवरी रोड फोडल्या न्हू, सो आमी बिट्टोनसून सकयल कडली. ओके, बेतींतल्यान, म्हणजे बेतींतल्यान ही बिट्टोनसून अशी आमी येतली म्हणून. ओके, हांव तुमकां एग्जॅक्ट प्लेस सांगिना खंय कितें जालें पळय तें, नाल्यार लोक बेश्टे पॅनीक जाता. मागीर थंयसरले बेश्टे येता वयता, चेडवां येता वयता एका पर्टिक्युलर जाग्यार नांव घेत जाल्यार थोडे लोक कामांतले येता, लेट सुट्टा, कोणाची लेट ड्युटी आसता, बेश्टे आनी खंय भिवंक आहा न्हू त्या खातीर. ओके, सो जालें कितें, हांवें हें पियेल्लो, मोहितो पियेल्लो. ओके, 2 ग्लास कितें हांवें पियेल्लेले. आनी म्हाका लागली वाटेर आमी काजी घालीत येतात, तुमकां खबर आहा आमी गजाली करीत येता गाडी घेवन. आनी वाटेर म्हाका जालें तगडें मुतोंक, सारकें तगडें मुतोंक. आनी खंय रावूं खंयसरी काय रावूं शकना न्हू. सो एक पर्टिक्युलर जाग्यार रावलो, म्हाजे कडेन कंट्रोल जायना जालें. सो तुमकां खरें सांगता गायज, म्हाका मातशें नेचर्स कॉल बी येयलो न्हू, म्हाका एक वायट संवय आहा कंट्रोल करून रावपाची. त्या दिसा म्हाका सारकी कंट्रोल जायना जालें. ओके, मुतोंक जाल्लेलें म्हाका. एका जाग्यार रावलो, गाडी स्टँडार लायली आनी खंय करूं करून मातसो हांव झाडांनी भितर फुडें गेलो न्हू. तेणी म्हाका सांगलें भायरूच राव गाडये कडेन राव म्हणून सांगलें तेका हांवें. ओके, एक धाकटुलो हेजो दुरीग आहा, फातराचो दुरीग, फातर घालतात पळय आमचे पयलींचे जाणटे कितें करी, दुरीग आसा नासलें न्हू, करपा बिरपा घालून ते दुरीग कहें करी. आनी तेज्या फुडें सगळें रान कशें. हांवें हुडकी मारली तेवटेन. अंकिताक म्हटलें तूं गाडये कडेन रावा, 2 मिनटां भितर येता. गाडयेची हेडलायट चालूच आसा. ओके, त्या वाटेन गेलो. ओके, आनी हांवें म्हाजें नेचर्स कॉलाचें काम चालू केलें. गायज तुमी हांसोनाका. ओके, सो नेचर्स कॉलाचें काम चालू केलें आनी हांव म्हाज्या हितून आसा. ओके, आनी आमी एकामेका कडेन उलयता, हांव आनी अंकिता. हें म्हणटा बेगीन कर, आपणाक भंय दिसता भायर रावपाक. आनी थंय खांब्याची लायट अशी एकूच आनी सायडीक कांयच ना न्हू, आनी कोणूच ना वाटेर. चुकोन कोण गेलो, बायक घेवन गेलो जाल्यार. आनी रात जाल्या न्हू, अरावंड कितली जाल्लेली, 12 जावन कितली तरी जाल्ली, 12:30 कितें तरी जाल्ली. आमी सुशेगाद वयताले न्हू. धाम करून अंकिताक आवाज येयलो. अंकितान चिंचो मारली, अरे कितें जालें काय म्हणून न्हू. हांव पळयताले पडला. आनी म्हाकाय खबर ना म्हाकाय कितें जालें तें. म्हाज्या वांगडा जालो इन्सिडेंट हा, म्हाकाय खबर ना म्हाका कितें जालें पळय तें. आनी एक 5 मिनटाक हांव नम सारको. ओके, ब्लॅकआवट सारको थंयसरूच. आनी रियल सांगता तुमकां, पॅन्ट ओपन केल्लेली, झीप ओपन केल्लेली न्हू हांवें, आनी हांव तसोच पडला.
ओके. आख्खे आंगाचेर अशें मूत बीन अशें आंगारूच आसा अशें पॅन्टीचेर बीन अशें. आनी हांव पडला थंय आनी 5 मिनटाक हांव सारको ब्लॅकआवट कसो. कितें बेगीन बेगीन धांवन येयलें. ओके, येयले जाल्यार हांव जमनीर पडला आनी खंय पडला तुमकां खरें सांगता. ज्या जाग्यार हांव मुतोंग रावलेलो पळय थंय न्हू, थंय हांव नात. हांव एक कमीत ते कमी कितले मिटर आहलो गो, 50-60 मिटर फुडें पडोंक पुढे नाहलो. पडलेलो. 50-60 मिटर हांव फुडें. आनी म्हाका खबर ना कितें जालें पळय तें. अंकिता म्हणटाली बेगीन भायर सरया म्हणटाले हांगासरले. ओके, सांगूं येना कोणी कितें केलें कितें ना, बेगीन या. म्हाका विचारता तुजे कडेन गाडी चलोवंक जातली. हांवें म्हणटा म्हाका जातली चलोवपाक. आनी हात बीन म्हाजे अशें न्हू कडकडोंक लागले अशें अशें कडकडोंक लागले बायकीचेर. आनी जोर कसो येवंक लागलो भितरल्यान, जोर कसो येवंक लागलो. आनी हांव अंकिताक म्हणटा कितें जालें म्हाका कांयच कळोंक ना. अंकिता म्हाका विचारता कितें जालें तुज्या वांगडा, कितें जालें. आनी त्या जाग्यारूय रावपाक सेफ ना, रात जाल्या न्हू. बेगीन बेगीन गाडी भायर सरली, देवाचें नांव घेतलें आनी भायर सरली. तुमकां खरें सांगता म्हाज्या वांगडा कितें जालें पळय त्या मुमेंटाक म्हाका अशें दिसलें की म्हाजेर कोणी नेट्टान खोड मारल्या कशी न्हू. म्हाका अशें दिसलें जेन्ना ज्या जाग्यार हांव मुतोंक रावलेलो न्हू, म्हाका म्हाज्या बोकार कोणी अशी नेट्टान खोड मारलो आनी म्हाका तेवटेन शेवटून मारलेले भशेन. म्हणजे अशें अंकिता फाटल्यान आहा न्हू, अशें दिसलें अंकितान फकाणान खोड मारली काय म्हाजेर, म्हणजे फकाणांनी. पूण तें इतलें येताल्लें नाका जाल्लें करचें ना आनी कसली मस्ती करतले. असली नाका जाल्लें हें करचें ना, कळ्ळें न्हू तुमकां. आणि गायस खरें सांगून जेन्ना ह्यो शॉर्टन पडलो पळय आवाज आयलो सर 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 करून बी फोलियांचो. म्हाका असो आवाज येवंक ना. हांव सारको ब्लॅकआवट कसो जालो. म्हणजे म्हाका अशें इतलें म्हाका कळ्ळें की म्हाजेर कोणी खोड मारली म्हणून अशें जालें म्हाका. पूण हांव ज्या जाग्यार उबो आसलो तेज्या एक 60 मिटर फुडें पडलो. ओके, फुडें पडलो आनी सगळे बारीक बारीक लोबरां, फातर, काटे बिटे आसले. ओके, काटे सगळे फाटीक ओडले म्हाजे अशे. आनी हांव शॉक कितें जालें काय म्हणून. आनी अशी जाता हांव आनी हे दोगांय आनी एकदांचे हांगासरले वचया. आनी फाटीक म्हाका अंकिता विचारता कितें जालें. सो दॅट मुमेंट जेन्ना म्हाजेर खोड मारली म्हाका अशें दिसलें की एक तर हेणी मारली, पण तेणी मारूंक ना. हेणी मारली कशी दिसली काय एक तर थंय कोण आसलो तेणी मारली कशी दिसली म्हाका. ओके, आनी आमी गाडी वाटेर घेवन घरा वयता. म्हाका खूब जोर म्हणजे जोर भितरल्या वाटेन वाडटा असो जोर कसो येता. हात कडकडो. म्हणजे हांव गाडी असो बीन चलोवंक लागलो. अशें थंड कशें दिसोंक लागलें भितरल्यान न्हू. आनी येयली घरा कडेन बसली. आनी आमी भटजीक फोन मारलो. भटजीक म्हटलें अशें जालां म्हाज्या वांगडा. ओके, आमच्या भटजीक फोन मारलो. भटजी म्हटलें अशें जालां. म्हाका म्हणलेलो खंय गेल्लें तूं. हांवें म्हटलें अशें सांगलें ताका. आमी तुमकां ब्लॉगान सांगिना खंयची प्लेस ती. थंयसरल्यान लोक बीन येता वयता न्हू, बेश्टे मागीर पॅनीक जावंक हा लोक. आनी भटजीक सांगलें अशें जालें. भटजी म्हणूंक लागलो एक तर म्हणूंक लागलो त्या जाग्या वयलो कितें म्हटलें तेणें देवचार राखणदार कितें तरी त्या म्हणजे ज्या जाग्यार तूं मुतोंक रावलेलो म्हाका दिसता ती बरी प्लेस म्हणूंक लागलो. म्हणजे त्या जाग्यार त्या वाटेंतल्यान तो वयता आसतलो म्हणूंक लागलो. ओके, म्हणजे तेजो टायमींग आसतलो म्हणटालो तो देवचाराचो. देवचारूच न्हू काय राखणदार म्हणटात तेका. देवचार न्हू, देवचार. सो त्या वाटेंतल्यान खंय म्हणजे ती हांव ज्या जाग्यार मुतोंक रावलेलो भटजी म्हणूंक लागलो त्या वाटेन तेजी वाट आहा आसतली म्हणूंक लागलो वयपाची रातची. आनी त्या वाटेर तूं थंय मुतोंक रावलेलो तो तेका रागान तेणी तुका शेवटून मारलो सायडीक खोट मारून. ओके, शेवटून मारलो म्हणूंक लागलो. आनी ही गजाल कालची न्हू, कालची गजाल ही. आनी आमी आयकता भटजी सांगता ते भटजी. आनी म्हाका एके वाटेन जोर कसो येता, कडकडो कसो येता. भटजी सांगलें कितें करूं. म्हाका तें कितें करूंक जाय तें सांगलें आनी म्हाका मातशें बरें दिसलें. ओके, देवाच्या हितून बरें दिसलें. आनी दुसरे दिसा मुद्दम हांव आनी अंकिता गेली थंय न्हू, म्हणजे त्या जाग्यार आमी पळोवपाक म्हणजे खंय कितें जालें पळय तें. जाल्यार मातशें म्हाका नॉर्मल दिसलें सगळें. म्हणजे कांय ना कशें अशें नॉर्मल कशें. ओके, कांयच ना. पूण मागीर थंय एक जाणटो वयतालो. ओके, जाणट्या हांवें काका म्हटलें करूंक लागलो. जाणटो सारको जाणटो. काका म्हटलें म्हाज्या वांगडा म्हटलें काल मरे म्हटलें हांगासर अशें जालें. खंयसर जालें काय म्हणूंक लागलो. हांवें म्हटलें पळय दाखयलें हांगासर. ओके,
म्हाका म्हणून लागलो तूं रॉंग जाग्यार म्हणून लागलो तूं रावलो, ह्या वाटेंतल्यान तेजी फेरी जाता म्हणून लागलो. ओके, आनी तूं त्या टायमार थंय रावलो न्हू, तुका खबर नासलें म्हणून लागलो. तुज्या वांगडा तें तशें जालें म्हणून लागलो. हांगा तुज्याच वांगडा न्हू अशें खूब गजाली हांगासर जाल्ल्यो आसा म्हणून लागले हेजे पयलींसूनच खंय, खूब वर्सां पयलींसून. आनी ती वाट खंय जे दुरीग घातला पळय म्हणजे फातरांचो, तो खंय कितलोय बरो केलो न्हू जाल्यार तो तितलोच पोर्शन तुटोन पडटा खंय. म्हणजे असो एक एकदां पावसान पडटा, कशेंय पडटा, हो तरी पडटा तितलोच पोर्शन, म्हणजे अशी वाट कशी. ओके, ती तुटोन खंय तो जमनीर पडटा खंय. आनी तितलोच हांवें पळयलेली तशी वाट कशी आसली थंय एक्चुली. हांव म्हणलें कितें मनशाची वाट आसता न्हू तशी, हांव ते वाटेंतल्यान गेलो, सायडीक रावलो नेचर्स कॉल करपाक. आनी म्हाज्या वांगडा हो इन्सिडंट जालो. म्हाका म्हणून लागलो तेणी कितें केलें, अशें माती धरली आनी अशें कितें केलें न्हू म्हाका, कितें चूक जाल्या हेजी जाल्यार माफ कर हेका, हांगासर येयला तो तुजे कडेन माफी मागोंक येयला, चूक माग. आनी म्हाका हांवें चूक मागली, कितें चूक बीन जाल्या जाल्यार म्हटलें देवा म्हाका म्हटलें हें कर. ओके, आनी तें जाणट्यान म्हाका सांगलें की अशें अशें आहा म्हणून. ओके, आमी दुसऱ्या दिसा गेली पळय, आमी व्हिडियो काडलेली. ओके, मागीर म्हाका अंकिता म्हणून लागली व्हिडियो घालनाका कित्याक की थंयसरल्यान लोक कामाक वयता, मोस्टली चेडे न्हू, चेडवां बिनूय वयता कामाक न्हू. कोणाची नायट शिफ्ट आसता, कोण पुलिशेच्या हितून आसता, कोण नर्सींग करता, कोण आनीक कितें डॉक्टर करता. इतले पयसून अशें कामांतल्यान घरा सुटोन वयता, कोण कॅसिनोन कामाक आसता. सो बेश्टें तांकां पॅनीक क्रिएट जावपाक नाका म्हणून हांवें तें हें करूंक ना. ओके, बट इट वॉज अ हॉरेबल एक्सपिरियन्स ऑफ माय लायफ गायज. तुमकां खरें सांगता, हांव सारको शॉक. आनी म्हाका काल हांव येयलो न्हू, असो घरा कडेन येयलो न्हू, आनी आमी तुमकां व्लॉग घालपाची बीन आसली. म्हाका व्लॉग बीन कांयच घालपाक, म्हाका एडिटींग करपाक जायना जालें, म्हाका बसोंक जायना जालें. ओके, आनी आय वॉज सारको टोटली शॉक कसो म्हाका. ओके, आमी बसोन डिस्कस करता रातचे अशें कितें म्हणून कितें केलें आमी, चूक अशी कितें जाली न्हू. मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज, म्हाका न्हू मम्मी कितें म्हणटाले, केन्नाय समज आंग काडलें न्हू जाल्यार कोयतो किंवा बी तापोवंक जाय आनी उदकान घालूंक जाय, ते सड करून आवाज येता आनी ते पिवंक जाय म्हणे. तशें न्हू घरा पावली तेन्ना आमी मेन थिंग तें केलें न्हू रे. हय, तें अशें हें केलें. आनी म्हाका तें पळय, तें हांव पयलीं चिंततालो ती अंधश्रद्धा म्हणून, तें सगळें फटींग कांय ना तशें. पूण जें हांवें एक्सपिरियन्स केला गायज खबर आसा, हांव तुमकां म्हाजे सगळे भाव भयण जे लेट कामाक वयता, कोण कॅसिनोन वयता, कोण डॉक्टर आसा, कोण नर्स आसा, कोण सेक्युरिटी गार्डाचें काम करता, कोण आनीक कितें काम करता, कोण पार्टीक वयता रातचो लेट येता, कोण भोंवंक गेलो रातचो लेट येता. प्लीज तुमकां सांगता, तुमी ज्या जाग्यार वयता त्याच जाग्यार तुमकां कितें नेचर्स कॉल येयला, कितें येयला, तुमी करून भायर सरा. आनी मेन थिंग कितें आहा जाणां गायज, अशें म्हणटात आमच्या हितूर की कसलीय समज इमर्जन्सी येत वाटेर, कितें दिसलें, धर खंयचे जानवर दिसले, म्हणजे धाकटे सोंसो दिसता खंय, परत कोंबडी दिसता खंय, तेन्ना केन्ना गाडये वयले देंवोंक जायना खंय न्हू रे. गाडये वयले देंवोंक जायना खंय एक्चुली तशें. बट हांव तुमकां कितें सांगतालो, कोणीय जे भाव भयण म्हाजे लेट नायट काम, लेट शिफ्ट आसता, कोणाक काम आसता आनी कोणाक कितें आसता, प्लीज तुमकां कितें नेचर्स कॉल कितें येयला, तुमी करून येवचे. वाटेर चुकोन कानाक पिळी घाला, चुकोन पासून केन्नाच वाटेर खंय मुतोंक रावनाका. तुमकां खबर आसा ना, हांव म्हापशेचो, म्हाका म्हाज्या जाग्या वयले सगळे गजाली खबर आसतल्यो. म्हाका दुसऱ्या वाड्यार समज हांव गिरवाड्यार गेलो, समज हांव बस्तोड्यार गेलो जाल्यार म्हाका थंयसर खंय कितें आहा तें म्हाका गजाली खबर आसच्यो ना. म्हाका नेचर्स कॉल येयलो, म्हाका कडकडोंक येयलो, हांव रावलो, तशें तुमी रावता आसतले. सो 10 फावटी चिंता, खंयसरूय मुतोंक रावच्या परस खंयसर थुकता तें पासून तुमी 10 फावटी चिंता. इट कॅन टर्न इंटू कितें म्हणटा तें एक नायटमेर जावं शकता तुमचो. जस्ट इमॅजीन म्हाज्या वांगडा अंकिता आसलें त्या टायमार. ओके, हांव सकयल पडला आनी म्हाका उठोंक जायना आसलें. पयलींच म्हाका लोवर बॅक इश्यू न्हू, आमी कशी करून घरा कडेन पावली आनी सारको हॉरेबल एक्सपिरियन्स ऑफ माय लायफ गायज, हॉरेबल सारको. हांवें केन्ना तसलें कितें पळोवंक ना. बट तें पळोवन म्हाका इतलो त्रास जालो, इतलो. आमी पयलीं समजली, हांव समजलो हेणी खोट मारल्या म्हणून, आनी हें समजलें थंय कोणी तरी खोट मारल्या, म्हणजे ऑरेस तूं निसरोन पडलेलो, हांव थंयच पडटलो आसलो. इतले पयस पडचो ना, हांगाल्लो हांव इतलो पयस वचोन पडटलो, दॅट इज पॉसिबलूच ना. आनी म्हाका इतलें फील जालें की म्हाजेर खोट मारल्या म्हणून.
फाटल्यान अशी धाम करून फड मारल्या, पूण हांव असो उसळून पडलो बीन तें म्हाका कांयच खबर ना. म्हाका अशें फील जालां ठो, आनी हांव धाम करून पडला सकयल. फूल ब्लॅकआवट आनी सायडीक फातरां लोबरां धाकटी धाकटी अशी पडलेली. तरी बरें देवान वाचयलो म्हाका. तकली बीन खंयच्या फातरार बीन आताळलेली जाल्यार थंयच मरतलो आसलो हांव. आनी हें सारकें कानाक पिळी घालता पळय खंय वाटेर, केन्ना दिसाचो पासून रावचो ना. दिसाचो पासून रावचो ना. कोणाक खबर कितें तुमच्या वांगडा कितें नेगेटीव हें घरा येता सांगूं येना. सो प्लीज तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता, लेट नायट शिफ्ट कोणूय म्हाजे भाव भयण करता, वाटेर नेचर्स कॉल येयलो जाल्यार प्लीज तुमी अंडरस्टँड. तुमकां खबर आसा थंय तुमी रावा, आनी तुमकां जर खबर ना न्हू जाल्यार प्लीज तुमी कंट्रोल करा आनी घरा येया बाबा. हांव तुमकां खरेंच सजेस्ट करता. आनी इट वॉज हॉरेबल सारको. म्हाजो सारको हेच एक्सपिरियन्सूच वायट आसलो सारको तो. खूब म्हाका म्हाका मातसो फॅन लायलो न्हू, कडकडकडकडकडकड म्हणजे अशें आयसान इल्लेल्या भशेन जातालें. आनी जेन्ना हांव सकाळीं उठलो, म्हणजे सकाळीं अर्ली मॉर्निंग जेन्ना हांव अर्ली मॉर्निंग म्हणजे हांव मातसो लेट उठ्ठा न्हू, उठलो तेन्ना हांव बॅक टू नॉर्मल आसलो. बॅक टू नॉर्मल सारकें, म्हणजे टोटल कितें सांगू तुमकां, सारकोच बॅक टू नॉर्मल आसलो. बट वेरी बॅड एक्सपिरियन्स. तूं कितें सांगूंक सोदता हेच्या बद्दल? गायज तुमकां खरें सांगू, हांव न्हू खूब बिलीव करिनासलें आनी सदांच आयकलेली ह्यो गजाली. आनी म्हाका अशें दिसतालें की चल हें आनी कितें आसता, फटींग कशें. पण आयकूंक कशें दिसतालें, पण अशें दिसतालें फटींग. पूण आमचो काल फर्स्ट टायम एक्सपिरियन्स आसलेलो न्हू हांवें, आनी कोणाक जाता पळय तेंकांच कळटा. सारको म्हाका जाल्यार अलग एक्सपिरियन्स आसलो सारको. सांगूं शकना तुमकां पळय तो सारको. सो हें तुमकां हांव सांगूंक सोदी. आनी सॉरी आमी काल तुमकां ब्लॉग घालूंक ना. परत एकदां तुमकां रिक्वेस्ट करता, भायर बाबा खंय रातचे वयता जाल्यार खंयसरूच अननोन प्लेसीचेर मुतोंक रावनाका. जावं बायक स्टँडार लावन बेश्टे फोनार पासून रावनाका. तुमचे 2 मिनटाचो टायम म्हटल्यार खंय कितें वायट बरें जायत तें सांगूं येना. ते ना जाल्यार 2 पांयाचे तरी खूब जाणां आसात. नाल्यार मनीस पासून अशें आहा की कोण चोर आहा, कोण खून माऱ्या आसा, कोण सरपय मारतात, आनी कितें सांगूं येना न्हू कितें जावं शकता. आनी एक एक्सिडंट पळयलो सारको, तो सारको हॉरेबल आसलो एक्सिडंट सारको. म्हापसा जालो तो, फॅसिनो बाबडी चित्राडल्या सारकी. आवय गे तुका शी. देव तूं पाव बाबा, कोणाचें वायट करूं नाका. कितें आहा तें बरेंच कर लोकांचें. आनी प्लीज हांवें सांगलां तें तुमी तकलेन दवरा प्लीज. इट्स अ हंबल रिक्वेस्ट.